Page 20, A37. Vondon Tuka, A37, page 20. Sorgincha Papa, Vondon Tuka, Sastangi Porun, Naman Kota, Tusomo Kulkun, Argandita, Tuso Sobdaikum, Doyarasa, Tusomo Kulkun, Argandita, Tuso Sobdaikum, Doyarasa, Deva Chaputa, Vondon Tuka, Maricha Burgia, Amcha Bava, Tuso Mokulkun, Utordita, Kalsantan Tuso, Patla Kota, Tuso Mokulkun, Utordita, Kalsantan Tuso, Patla Kota. देव बरो दिसतून तुमकां सगल्यांक तुका देव कृपा दे. ह्या मिसा वांटो घेवच्या तुमकां मायमोगाचो योगकार दिता. तुमची खाजगी मागणी जी आसा ती मनान दवरात आनी ह्या मिसाची जी खरेदी इंतसां आसात ती आमी मनांत हाडया. आयज आमी फिलोमेना मेंडीस हिका एक म्हयनो बत्ता तर मेल्यार तो तिची आमी आठवण करता. त्याच प्रमाणे सिस्टर कॅथरीन पेरेरा हिच्या आत्म्या पासून आमी मागता. मारिया मोंतेरो हिका 3 वर्सां बत्ता मेल्याक तर आमी तिचे पासून आमी मागया. व्रेज हाका कोवीड जालेलें आसा आनी हेरांकूय खूब जाणांक तर तांचे पासून आमी मागया. देवान तांकां वेगीं बरी केल्या पुरो म्हणून आनी सगळ्यांक बाकीच्यांक राखल्या पुरो म्हणून. आयज आमी आख्ख्या भारतांत कोवीड वेगीं काबार जावचे पासत मागणे करीत आसा. आयज मागणे आनी उपवास त्या पासत धरलेलो आसा. तर आयज पयलो शुक्रार म्हणटत जेजूच्या मोगांत आमी सगळीं जाणां रावून ताणें जसो आमचो मोग केला तेच भाशेन आमी एकामेकाचो करूंक जाय म्हणून तो आयज आमकां सांगतलो. हें आमी तर करूंक ना, ताका एकवटून आमचें जिवीत सारूंक ना आनी ताचे भाशेन आमी जावंक ना जाल्यार आमच्या पातकांची दूख धरया आनी देवाची मोगसणे मागया. हांव पातकी सोरपो दितात देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भगेवन सुद्दां सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोरपो दितात देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सुम्या काकूत कोर, सोम्या काकलोत को, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकलोत को, सुम्या काकूत कोर. सोम्या काकलोत को. मागुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, पास्कांच्या गुटांत वांटो घेतिल्ल्यांक सोंपता तसलें आमचें जिवीत जायशें कोर आनी संतोशान आमी समरमतावन त्या गुटां वरवीं आमकां निरंतरी तुजी राखण आनी सोडवण फावो जावं दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया. धर्मदुतांच्या इतिहासा फालें वाचप. आपणा मदल्या थोड्या मनशांक विचून काडूंक आनी पावलू आनी बार्नाबासा सांगाती अंतिक्वेक धाडूंक धर्मदुतांनी आनी जाणट्यांनी आख्खे पवित्र सोबे बरोबर ताराव घेतलो. जुदास
आड नांवान बारसबास आनी सिलास हांकां ताणें विचून काडले. हे भावां मदें मोटवाचे मनीस आसले. तांचे कडेन ही चीट ताणें बरोवन धाडली. धर्मदूत आनी जाणटे तुमचे भाव अंतिक्वेंत, सिरियेंत आनी सिलिसियेंत विदेशा मदलीं आमची भाव भयण जाल्यान तुमकां नोमान करतात. आमचे मदल्या थोड्या भावांनी आपले शिकवणेन तुमकां घुस्पायली आनी तुमची मनां उचांबोड केली म्हूण आमी आयकलां. अशें करूंक ताका आमची कसलीच रोजा नासली. देखून आमी एक सभा आपयली आनी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवा खातीर आपलो जीव संकटान घालूंक फाटीं सरूंक ना त्या आमच्या भोव मोगाच्या बार्नाबासा आनी पावलो बरोबर आमच्या मदल्यान थोड्यांक विचून काडून तुमचेशी धाडूंक आमी सगल्यांनी थारायले. म्हणटकूच आमचे बरोबर जुदासाक आनी सिलासाक आनी तुमचेशी धाडटा. हे चिटीर आमी बरयलां तेंच ते तुमकां तोंडान सांगतले. ह्या गरजेच्या कायद्या भायर आनी कसलेंच वचोन तुमचेर घालिना जावंक पवित्र आत्म्यान आनी आमी थारायलां. कुड्ड्या देवांक भेटोवन बसतायलोलें जेवण तुमी जेवचें न्हय. रोगोत आनी गोमटी पिडून मारलेले मोनजातीचें मांस खावचें न्हय. पजोडपण पयस करचें. ह्या वस्तूंक पाठ केल्यार तुमी बरें जिवीत जेवतल्यात. नोमान. ते भायर सरून अंतिक्वेक गेले आनी हांगा भावार्थ्यांची सगली सभा आपोवन तांणी ती चीट दिली. सोबेन ती वाचली आनी हे चिटी वरवीं आपणाक गोठाय मेळ्ळी म्हूण खुशाल जाली. देवाचें उतोरें. देवाचें व्हड उपकार. जबाब. पोरजा मोदें दुनिया तुका वाकणटल्या. परतून म्हणया. पोरजा मोदें दुनिया तुका वाकणटल्या. म्हजें काळीज तयार जालां देवा. ओय काळीज म्हजें तयार आसा. तुज्या मनाक गायनां करतलो, स्तोत्रां गितां रुचतलो. ओतम्या म्हज्या जागो जा. किनोरे सितारा जायत जागी. फांत्याक करता जागे. जबाब. पोरजा मोदें दुनिया तुका वाकणटल्या. पोरजा मोदें दुनिया तुका वाकणटलो. राष्ट्रा मोदें तुजें किर्तन करतलो. कित्याक मोडबा इतलो उंच तुजो मोग. कुपां पर्यंत चोडटा तुजें विस्वाशीपण. उंच मोडबा वयर तुजें दर्शन दी देवा. सगले पृथ्वीमेर फांकोय तुजी महिमा. जबाब. पोरजा मोदें दुनिया तुका वाकणटल्या. उद्गार. Sorves Barak, Sorves Barak, Sorves Barak Suizu. Sorves Barak, Sorves Barak, Sorves Barak Suizu. जेजू म्हणटा हांव तुमकां इश्ट म्हणटा. कित्याक म्हज्या बापाक करचें हांवें आयकलां तितलेंय हांवें तुमकां कळयलां. Sorves Barak, Sorves Barak, Sorves Barak Suizu. Sorves Barak, Sorves Barak, Sorves Barak Suizu. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुआमा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, म्हजी आज्ञा ही. हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात. कोणें जर आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिलो हाचे परस व्हड मोग ना. हांव फॉर्मायतां तें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट. ह्या फुडें हांव तुमकां चाकोर म्हणचो ना. कित्याक आपलो दोनी कितें करता तें चाकोर नकळो. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा कित्याक म्हज्या बापाक कडचें हांवें आयकलां तितलेंय हांवें तुमकां कळयलां. तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना, पूण हांवें तुमकां विंचून काडल्यात आनी ह्या पासत तुमकां नेमल्यात की तुमी वेचे आनी फळां दिवचीं, तोगता तसलीं फळां. अशें म्हज्या नांवीं
बापा कडेन तुमी मागतात तितलें तो तुमकां दितलो. ही म्हजी आज्ञा तुमकां, एकामेकाचो मोग करात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. भणीनो आनी भावनो, जेजून आमकां स्पश्ट सांगलां आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. पूण कशे भाशेन ताणेन केला पळय तसो. ताणेन केला तसो कसो जातलो तो? तो आमचे भितर आसा आनी आमी ताचे भितर आसा. बावतिस्मा वरवीं हें आमचें सगळें घडोवन आयिल्लें आसा. तर आमी प्रत्येक जाणां ताचे सांदे. तो आपले कुडीचो मोग कोत्ता आमचे उद्देशी. ताका लागून आमी ताका सहकार करूंक जाय. आनी तो आमकां सगळें कळयता. हे प्रत्येक सांदे सगळें जाणत जें मनांत येता पळय तें. आनी त्या प्रमाणे आमचे हात पांय सगळे हालता आनी ते भाशेन फुडें कितें करूंक जाय तें कोत्ता. कित्याक ती कूड मनांतलें जें आसा तें म्हण तूं आचरणांत हाडटा. आनी तितलेंच न्हय, तेंय बी कशें येता? पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान येता. ते भाशेन आमी हात्यारां जाता आनी प्रत्येक जाण आमी जेजूची हात्यारां जावन आमचें जिवीत सादता. ताका लागून पयल्या वाचपणान आमी पळयलां, आदली सुमूर्त आसलेली तेन्ना तांकां सुनोत करची पडटाली. सुनोत कित्याक लागून? ती जेजूक एकवटून आसा म्हणून, ताणेन आपलें जिवीत जेजूक समर्पिलां म्हणून हातूंतल्यान तें दाखयताले. पूण जेजून आमचे पासत बावतिस्मा वरवीं एकठांयलेली आसा. ताका लागून सुनोत करपाची गरज ना. तर हाका लागून थिचोर वाद उप्रासलेलो. ताका लागून खूब गोंदळ जातालो आनी तांचे मदें मारामारी पर्यंत जावंक लागलेल्यो. ते सगळें ते धर्मदूत आयले, बार्नबास, पावलो, आनी ताणें तांकां सांगलें, पळयात कशे भाशेन तांकांय विदेशांक पवित्र आत्मो दिल्लो आसा. आनी पवित्र आत्म्यान भरोवन ती जेजूक आपलो दोनी आनी ताचेर विस्वास दवरून ताका वळखूंक लागलेली आसा. ती ताच्या एकवटान जियोंक लागलेली आसा. तो तांकां सुनोत करपाची गरज ना. आनी मागीर ते निर्णय घेतात आनी ही चीट तांकां धाडटात सिलास आनी हांचे बरोबर. म्हणटच मागीर ते येतात आनी तांकां सांगतात, वय अशें आमी तुमकां सांगलेलें करूंक जाय. पूण तांकां काल सांगलां पळय तेच भाशेन पोदवार करूंक फावना, मागीर दुसऱ्यांक देवाक भेटयल्लें जेवण खावंक फावना, मागीर हे भाशेन तांकां सगळो हुकूम दिवन तांकां धाडटात. भयणीनो आनी भावनो, हे सगळे हुकूम आमी पाळटले सोंपेपणी जेन्ना आमी देवाक एकवटून रावता. आयज आमी एका सांताचेर थोडो नियाळ करया. ताचें नांव जावन आसा जॉन ऑफ बेवली. तो यॉर्क म्हणटा पळय तो इंग्लंडचो आसलेलो आनी ताणें आपलें जिवीत मोटवाशी बेनेडिक्टीन मॉनेस्ट्रीन सारलें. हेक्सॅम म्हणटा पळय थिचोर आनी विटबी म्हणून थिचोर सारल्या उपरांत थिचोर व्हडले सांत आसलेले, खोडेगांठ मनीस, देवाक एकवटून जियेताले. सेंट थियोदोर आनी हे भाशेन ते आसलेले. ताणें तांकां खूब शिकोप दिलें. मागीर तोय एकदम बरेपण सगळ्या जाणांक करूंक लागलो. ताका लागून ताका हेक्सॅम म्हणटा पळय थिंचोर बिशप केलो. मागीर बिशप जाल्या उपरांत ताणें खूब वावर केलो थिंचोर आनी बरे भाशेन वावर केलो ताणें. ताका लागून मागीर ताका आर्च बिशप केलो यॉर्काचो. हे भाशेन ताणें खूब वावर बरो केलेलो आसा. कसलो वावर केलो ताणें? पयले सुवातेर जेजूक एकवटोन सगळें बरेपण दुसऱ्यांक तो दाखोवंक लागलो, गरिबांक, अनाथांक आनी हांकां. दुसरें म्हणजे तो आर्च बिशप आसलेलो म्हणटच ताणें बरेपण आपल्या उतरांनी, आपल्या कोन्नांनी आनी सेमिनरिस्तांक बरी देख आनी बरें शिकोवण दिलें. आनी तिसरें म्हणजे सगळ्या जाणांक तो पावतालो आनी मेल्या उपरांत थिचोर बेवली एक श्रायन जालें. म्हणजे सगळो लोक थिंचोर येवंक लागलो. कित्याक तो संवसारांत आसतनाच सगळ्यां पासत वावुरतालो,
मेल्या उपरांत आनिकूय तो वावरूंक लागलो. ते भाशेन ताका तें सांत पेवण मेवलें. आनी एकलो सांत अशें म्हणटा, आमी दिसा दिसपट्याचें पळय काम आसा तें आमी पूर्णपणे जेजूक एकवटोन जेजू आमचे सगळें तें करीत जाल्यार आमी सांत जाता. तर हें मनांत दवरया आनी आमी जेजूक एकवटोन सदांच रातची 5 मिनट सकाळची 5 मिनट सारया आनी पळयतल्यार तुमी आख्खी रातभर जेजू आमचे सगळें वावुरतलो आनी दिसभर मागीर ताका सहकार करपाक आमकां एकदम बरेंपण फाव जातलें. कुरपेन आमी आसतलें खरी, पूण ही कुरपा आमकां मदत करतली जेजूक एकवटोन सगळो वावर करूंक. आमच्या हात अशें वटेन दवरया, तळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारांत आमी जेजून बरोवन येता. सगळे आमचे भितर आहा तितलें जेजू सगळें बरोवन आसा तें सगळें आमी जेजू सगळें रिकामें करया. जेजूचें तें दवरलें म्हणटूच तो ताचेर आशिर्वाद घालून तें नितळ निर्मळ कोत्ता आनी आमकां आपल्या बरेपणान पोत्तून दुसऱ्या सुस्कारान भरून काडटा. हे परी जशे भाशेन आंडी आमी 5 मिनटांनी साफ नितळ कोत्ता तेच भाशेन आमी नितळूच न्हय पूण जेजू जो आमचे भितर जियेता तो आमचे कुडींतल्यान मनांतल्यान आनी आत्म्यांतल्यान परजळूंक लागतलो. हे भाशेन आमचें जिवीत जेजू बरोबर ह्या वेळार सादताना आमी सगळ्या आमच्या संवसाराच्या भाव भयणी पासून मागया आनी चड करून आमच्या भारतांत क्रिस्तांवूच न्हय पूण हेरां आमी भोव किरकोळ मनशां पूण आमी जेजू सगळें आसा म्हणटच आमच्यान सगल्यांक एकवटोन तांचे पासत मागोंक जाता आनी आतां मागया आमी. सोरपोदेदारा आनी काकलुत्सरा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रुमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कोश्टवतल्यां पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कोणवळायेन आयकून घे. ही आवचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा निरोंतरणा खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतेल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशी येता. सायबा, वॅक्सिनां भायर सरलेलीं आसा, तूं जाणाय कितें बरें पळय तें आमकां तूं राख आनी सांबाळ. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. C15, page 34. देवा उतर आमी घेतला. C15. देवा उतर आमी घेतला, ताका आमी सबब दिला, सबब समदी जिविताचो मोगान केले पेटोवनेचो. बापा तुजे उतर मागता, मोगान तुका जिवीत भोगता. बापा तुजे उतर मागता, मोगान तुका जिवीत भोगता. बापाक समोर पिले जिवीत ताच्या उतरार बांदून हाडू. It's पेटोवनेन जेजू वरवीं आत्म्याचें बळ आमचे देंवता. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोरपोदेदार देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्या पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कोर तुका आमी भेटयता. ते बोलये वरवीं आमीच तुका सदां समर्पिल्लें बलिदान जावंक निर्मी. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचें सवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा तायंबात्ता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. जेन्ना खुर्सा वयर ताणें आपणाचें बलिदान केलें
तेन्ना ताच्या परम योजनांत आदल्या योजनांक संपूर्णाय दिली. जेन्ना ताणें आमची सोडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातान ओपून दिलो तेन्ना आपूण खरो यादनीक, खरी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीच्या सोल दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पो तूं, स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. उंसर्गी तुका जय जय, सर्वेस्पराचें नांवी येता ताका जय. उंसर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड, तुमचे पासत समोर पोंची. तीच पुरी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो बापा. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी साशणीक कोरोराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परकुटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयलीं सोम्या. संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उडास कोत्तांव आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें, देखून आमी तुका दिन वाचतांव. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो दूर मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें परजडीत मुखार मोल पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारये देवाची माये सांगाती तिचे पोती बागयोन झुजे बागयोन दौर्म दूत आनी सर्वकालीन तुका मानवले आनी ते सगळे भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. भयणीनो आनी भावनो, जेजू विस्वासी आपले कुडीक तो सदांच राखता आनी सांबाळटा. तर आमी सगळीं जाणां ताचे सांदे, आमचो सगळ्यांचो तो मोग करता. आमी सांदे कशें ताचो मोग करया आनी सगळी आमची मागणी आसा तितली आमच्या काळजांत धरून जाणें आमकां मागण्याची विनंती केलेली आसा. जीं कोण कोश्टवतात कोविडाक लागून ओ हेरां दुयेंसांक लागून, तांकां सगळ्यांक जेजूशी एकठांय या आनी आमी आतां बरोबर म्हणया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तेणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान वतयकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजोडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुम्यान जेजू क्रिस्ता, तुवेंचे दवरून दोतांक पडलें आनी आतां हांगसर आनी घरा हाजीर आसलेल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता.
आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान राजवट चलयताय शासनाच्या शासनांक आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोव्या आसूं तुमचे सवे आसूं. जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या ते म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळूंक आमेन. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां जीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळे वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव मोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटतां. तुजे सरशिलो खोडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. एक तुजी आज्ञा आमकां पेज 51 D9. एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलो तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो. एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलो तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो. बापान तुजो मोग केलो तसोच आमचो केलोय तुवें. बापाच मोगान तूं रावलो तशींच आमी तुज्या रावचे. मागुया प्रितीच्या बापा ह्या संस्कारांत आमी जेजूचें मास रगत घेतलां. ताणें आपल्या उगडासाक हें संस्कारलोलें जेवण आमी घेवचें म्हूण फॉर्मायलां. ह्या पोसणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडो म्हूण खालतेपणी तुजे लागीं मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. म्हजे भयणीनो आनी भावनो, हांगसर आतां आमच्या पंचायतीन अशें सांगलेलें आसा की 10 पर्यंत म्हाका दिसता आमच्यान कितें करूंक जाय तें करूंक जाता पूण मागीर लॉकडावन आसा. तरी मनांत दवरात. आतां म्हाकाय मातशें त्रास जातले कडेक सांगेचें काजार आसा जाल्यार म्हाका दिसता पूण सकाळचें म्हणून हितून मिसाकूय आमकां मनाय आसा पूण तुमी ते सायडींतल्यान यात. हे सायडीन फुडल्यांतल्यान येनाकात, फाटल्यांतल्यान यात. तर हे मनांत दवरात. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोरपोतिदाद देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटां. देवाचें वडोपकार. भाग्यवन फ्रांसीसच्या वेळार जेजूच्या मोगान तुजें काळी सदांच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सडवणणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी सो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. सोणेकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवन फ्रांसीसच्या वेळा कडेन मागचें. ताणें आमकां सदांच राखल्यान आनी सांबाळल्या. आतांय कोवीड नवे पद्दत आतां वाडोंक लागलेली आसा. आमकां तातूंतली वाचय म्हणून आमी ताचे कडेन मागया.
आमच्या उतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजी विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता हांव आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सगळें बापाक वाकाणटा हांव. Amen. R23 Khalsa Jesucha, page 187, R23. Khalsa Jesucha, Dr. Mo